किती झाले नेरुरा कोणाले घर गेले दोन जीवन शिरोडकर स्वर्गीय फाटीत पिड्ड्यार जाला त्यांचे घर ते ती त्याची आवय आणि चेडो दोगूच रावताले हांगा तो आता सकाळ फुडें काय कळना एक आसतली एक 7 जाण 35 ते 40 मिनटां हेजे भितर फरक हांव हांगा बसून हांव पेपर वाचतालो तेच्या हांगा व्हडलो स्फोट जालो म्हाकाय कळना कितें जालें पळय तें दोळ्या फुडें सगळो काळोख आनी उजो भायर सरलो हांव तसोच उठून भितर धांवलो भितर धांव जाल्यार पडतो पळय जाल्यार थंय आवाज येयलो म्हाका म्हणलें कळ्ळें तेंगेरूच कितें जालें तसोच पडतो भायर येवन तांकां मागीर भायर काडलें हांवें तिका काय ना पळयल्यार घामा घाले ते तरी बरें ते दार फुडलें मेन दार आसलें ते फुटून भायर गेले म्हणून नाल्यार ती भायर भितर धरलेले इतलेच सारखे आनी हांगा सगळे भायर गेले सगळे उठो थंय आमचे भितरले ग्लास फुटले हांगर इतल्या पयस पाडले थंय साकून हांगा तिकडे म्हणजे एक 20 मिटर सुमार आनीक तेंचे जनाल उठले तेवटेन पडले आनीक मागीर सगळे लोक जमा जाले मागीर एक भंय पळय जाल्यार सगळो भितर उजो पेटो लागलो तो मागीर भुरग्यांनी अशें पालयलो म्हाकाय काय ना म्हाजे वयल्यान अशें केंसान म्हाजे इतले अशें केंस इतले उरपाले अशें उब मारले थंय साकून इतले हांगर बसला थंयच आनी काय थोडे मातशे कुंवच्यो लागले आनी काय ना आतां कोणाक कितें इंजरी जाल्या इंजरी म्हणजे तांकां आतां कितें बरोबर तांकां मागीर काडून आमी तांकां हेल्थान व्हेले हेल्थान साकून मागीर तेंच्यांनी सांगलें चड अशें बड जावना 21% हें सांगलां म्हणून मागीर तेंच्यांनी आतां चड हें नाका म्हणून परते तांकां आतां बांबोळे एडमीट केल्या कितल्या जाणांक 2 जाणां आवय आनी पूत दोगांकूय बंद जाले दोगांकूय बंद जालो तीच भितर आसली दोगांच जळे चड जळे म्हणजे आतां आमकां हांगर कांय कळोना म्हणजे 21% म्हणून ते हेल्थान सांगताले डॉक्टर पण कित्याक ते ब्लास्ट जाला कितें ब्लास्ट जाला म्हणजे कितें आमी आनी ताका विचारले फायर ब्रिगेडीचे हाडले आनी कितें आमी भितर पळयले सगळ्या पळय सिलिंडर तशें आसा 2 सिलिंडर आहले तशें आहात मागीर आमी आनी त्या भायर हें आसा इन्वर्टर आसा तोय तसोच आसा कांयच ना फ्रिजूय आसा मागीर आमी बेश्टेन तेन्ना म्हणून ताका विचारलें कोणाक फायर ब्रिगेडीवाल्याक बाबा अशें कितें जावंक शकता तो म्हणलो एकादर म्हणलो सिलिंडर एखादें लीक जावंक शकता रातभर ती गॅस तशी भितर उरल्या कितें आनी जेन्ना ते कितें गाडी मारपाक गेला तेन्ना तो ब्लास्ट जाला अशें तेणी सांगलां अशें म्हूण हातून तो म्हणटालो आपलो आमचो डावट असो सांगतालो सारकें कितें तें आमच्या ऑफिसांत हितून म्हणटालो कितें कॉल येयलो आमकां सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून कॉल आयली पिलेन फायर स्टेशनाक 7 जावन 55 मिनटां जवळ आमची पिलेंची गाडी टर्न आउट जाली आनी ताबडतोब आमी जवळ 5-7 मिनटांनी तुमकां हांगा पावले कित्याक सिलिंडर ब्लास्ट मातशें मेजर आनी फास्ट स्पिडीन येवचें पडटा हांगा येवन पळयत जाल्यार तांचे मेन डोर पळय आसलो तो ब्लास्ट जावन दुसऱ्याच्या घराचेर पडले न्ही आनी ताजें कुलचें मॅट्रेस आसलें ते वायरीचेर हँग जावन आसा भितर येवन पळयत जाल्यार आमची फायर स्टेशनाची गाडी पावच्या आदी पब्लिकांनी तांकां हांगा हेल्थ सेंटरान पयले येयलें आनी थंयसून आतां तांकां जीएमसीन येयले 2 जाणां इंजर्ड जाले म्हणून हें मेळ्ळां एक जय जीवन शिरोडकर आनी दिलेश जीवन शिरोडकर हो चलो ताजो आनी लास्टलीच एक 3 म्हयने जाले तेजो मिस्टर एक्सपायर्ड जाल्लो आनी तिच्या टेन्शनान ती आसली घडयेक जावंक शकता तिजो रेगुलेटर एक राती चालू उरला आसूंक शकता कित्याक आमी येवन पळयलें जाल्यार सिलिंडर दोनूय ओके आहा खाली आसा पूण एक मातसो आसलो तो लिकेज जाला तो लिकेज जावन स्टोर जावन तिणी पळय स्टार्टींग ती मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग च्या करपाक जाय कितें करपाक उठल्या तेन्ना तिणी लायट ऑन केल्या पळय थंयसर तो ब्लास्ट जालो कित्याक स्टोर लिकेज जावन तो कंप्लीट पॅक रूम आनी 4x4 रूम 4x4 आसूंक शकता हय आनी तिजो एक मेजर फ्रीज जळ्ळा भितर आनी युटेन्सिल्स सगळी सामान मॅट्रेस कपडे हे जळ्ळा अजून एस्टिमेट जावंक ना हे इन्वेस्टिगेशन ताजें हे चालू आसा हे करपाचें तांकां शिफ्ट केल्या जीएमसीन शिफ्ट केलें